झूज गरजेचें. जेन्ना आदाम येवान पातक केलें 4700 वर्सां देवाक लागली एक सॅक्रिफायस करून नवे कोरारान. हेच मतलब ही सॅक्रिफायस नवे कोरारान केली ती जेजू क्रिस्ताची एकदम इम्पॉर्टंट आनी चड वर्ती. हेच मतलब ती सॅक्रिफायस चड मोलादीक. ही पदवी हे सॅक्रिफायसा उद्देशी कितें आमकां मेळपा आहा ती ही सगळी पदवी आमकां मेळटा फकत सत मानून. हे सॅक्रिफायस केले तेज बेनिफिट तूं कितको मेळटा फकत सत मानून. आतां ही पदवी कितें तें जाण आसा जेजूगे रगत तुगे पातकां बक्षिता आनी सैतानागे अधिकार तुजे तुटयता सत मान. सगळी मरणा पदवी तुजी येयली ती तुटता फकत सत मान. देव तितलें कोण रावला. जेन्ना तूं जेजू मानून घेता तेगे रगत तुगे पातकां बक्षिता आनी चान्स पडा पावरफुल पवित्र आत्म्या जे आमी म्हणटा सासणाचें जिवीत तुगेले कुडी रावपा परमनंटली फकत सत मान. हांव जेजू मानून गेला तेगे रगत म्हगे पातकां बक्षिलें तेका लागून म्हगे कूड पवित्र तेका लागून हो पावरफुल पवित्र आत्मो जो देवा पावरफुल देव करता म्हजे भितर जी येता. एक म्हळ्यार सांग फकत सतमान. जायत लोक सतमान ना तेका लागून ती काम जायनाय. जेन्ना पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा हांव मनीस न्हू हांव पावरफुल देव. आर्गां जेजूक तितलें केलें ना देवान. जेजू मेलो आनी मेल्यांतलो जीव जालो सैतानागे व्हडल्यांतली व्हडली पदवी मरणाची मोडली फकत सतमान. जेजूगे पुनर्जिवंतपणा उद्देशी सैताना केसली पदवी ना फकत सतमान. देवान सांगितलं तुका जाय देवा सांगता जायते रिती रेवेचे जाय ना जस्ट बिलीव. हेच मतलब जेजूगे मोलादीक रक्ताची सॅक्रिफायसा उद्देशी तू पावरफुल केला आनी सैतानाक किरकोळ केला. तूं सतमान हांव पावरफुल हांव सत मानता. सैतान किरकोळ सत मानता. कितें सगळ्यांक घडोवन येयला जेजू गेले मोलादीक सॅक्रिफायसान लागून. मार्क 9:23 घाल. तुवें जाण जावपा जाय तुवें सोबत तें झूज मांडिलां. तुका तो खबर ना तूं सोबत तें सैतानान झूज मांडिल म्हूण तूं हारतलो. सैतानान म्हजे सोबत तें झूज मांडिलां व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कित्याक म्हाका चान्स पडटा सैतानाचे फट मारूंक. आर्गां जेजूक तुगे व्हडल्यांतली व्हडली प्रिविलेज देवान तुका व्हडली देण हें दिलां तें जाणा सैताना मारूंक. लोकांक पत्ती दिसता आवयस सैतान आमकां माडयतलो आनी आमी कितें करतले आमगे फुडार ना 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 ना. देवान सैताना हारायला आनी ती प्रिविलेज तुका दिल्या तें देण तुका दिलां. सैताना येस तेश मार रिब्यूक म्हळ्यार किक हिम. आर्गां जेजूक एक म्हळ्यार सांग म्हजे भितर भयंकर पदवी आहा तेका लागून हांव झूज करूं तयार. झूज स्टार्ट कशी म्हण फर्स्ट पॉयंट हांव चड पावरफुल सैतानागे पदवी म्हाका लागपा नाय आनी सैतान कितें तो ट्राय करता तें हांव भायर उडयतलो जेजूच्या नांवान. लूक 10:19 आमी भुरग्यांक सांगताय बाबा जोल्ल्या माडय. तो म्हणटा ना माडय ना कित्याक भिरांत अरे हांव सांगत न्हू हांव जाण न्हू तेका पदवी ना म्हूण जोल्ल्याक जोल्ले तुगे आंगाचे येयले घास मारले देखून तेका पदवी ना हांव जाणा. भुरगीं म्हणटा ना माडय ना. कित्याक माडय ना बुडा मॅन गोंगो भिरांत दिसता ना माडय तेका. तेच भाशेन जेजू आमकां सांगता माडय तेका. कित्याक तो वचकोत आनी ती भुरगीं तेज बलयताय जोल्ल्या बलय आनी जोल्लो मिशी आलयता आनी भिवन धांवताय. कित्याक सिंपल तेंका खबर हो जोल्ला तो चोर किरकोळ आनी तेंगे पांय एशको बेश्टो दवरल्यार तो माडोन मोतलो. तेच भाशेन आमकां जाता. जेजू सांगता वचोन तेका माडोयात आनी कांयच तुका वायट जावपा ना. ते जोल्ल्यान घास मारल्यार भुरग्यांक कांयच जायना. 10 कडी घास मारल्यार कांय जायना. ते मुयान घास मारल्यार कांय जायना. स्टील ती भिताय कित्याक ती नेणाय ती कितू स्ट्रॉंग आनी ती कितू वचको. तेका लागून सोरपाक आनी इचवाक माडोया आनी कांयच तुमकां वायट जावपा ना. आर्गां जेजूक सेकंड पॉयंट तुवें जाण जावपाचो जेन्ना तूं झूज स्टार्ट करता तें जावन आसा तें झूज तुगे न्हू तें झूज देवालें. सैताना गेली आनी आमगेली दुस्मान काय ना. सैताना गेली आनी देवागे दुस्मान काय आहा. सैताना जालो तो देवा सारको जालो देवान तेका शेवटून सकयल उडयलो. तेका लागून तो जाणा ते केसलो बदलो काडूंक जायना त्या पावरफुल देवाचेर. कित्याक तेजे भितर स्वास आसा तो देखून देवान दिला. तेका लागून तो देवागे मोगा भुरग्यां ते कोता. कितें प्रॉब्लम आहा तुगे जिवितांत तूं जाण जाव द बॅटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड. एक म्हळ्यार सांग तें झूज देवालें. तूं देवागे तूं मोगा पूत तूं जाण जावपा जाय. कांयच भिवपाची गरज ना
हुंयच्यान सोयतान तुका हाते कोतो पावरफुल देवागे दोलपाच्याक भायर उडयतले आर्गां जेजू लोक भिता सारको आवय हांव कितको झुजतो सैतान त्या झूज तुगे न्हू त्या झूज सोड पळयतार देवा गेलें आनी जेन्ना देव तुज्या बागा आहा सैतानाक चॅलेंज कोण तुजे लाड येवपाक शकता 1 Samuel 17:47 Psalms 24:8 तू खबर ना सोर पळयतार देव तुगे कुडी भितो कित्याक रेयला कित्याक केसली झूज सैतान तुजे मांडा वळखता ती भायर उडोवंक हे झूज देवालें हे झूज मुगे न्हू तेका लागून मुगे लायफ जैत येवन जातलेंच आर्गां जेजूक आतां थर्ड पॉयंट तुवें जाण जावपा जाय जेन्ना तुवें झूज स्टार्ट कोता सगळीं कसलीं आत्यारां जाय तीं तें देव तुका सप्लाय कोता एफिशियन्स 6:12 सांगता कित्याक तूं रोगता मासा कोळे जगना केसलो तुगे दुस्मान आहा तेजे मूठ मारल्या तेजे फोंट मारल्या तेजे हातोर मारल्या तो मेळोत वचना आम घेता ती सगळीं दिसची पडना ती आत्यारां ते देंवचार दिसची पडना आनी देव दिसची पडना तेका लागून ही झूज आहा त्या ओत्मीक झूज मो आमी आत्यारां घेवपाक पडटाय सगळीं ओत्मीक ही सगळीं तुका आत्यार घेवपाक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय तुवें पवित्र पुस्तक सांगता जस्ट बिलीव ही आत्यारां सैताना ही पाड करून उडोवपाची कितको मेळटाय तुका फकत सत्मान जस्ट बिलीव आनी ती आत्यार तुगे हाती येताय आनी ती तुगे कुडी येताय वॉट यू बिलीव यू पॉजेस जें तूं सत मानता तें तुगे जिवितां येतात फिफ्थ पॉयंट हे झूज तूं जिखतलो वो हारतलो तें एकदम इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आमकां दिसता हे झूज हांव घडये जिखतलो ना 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 तूं जिखतो न्हू हे झूज सुरू कोशनी हुणे तूं जिखलो आर्गां जेजूक बायबल सांगता इट्स अ गुड फायट जेजू मेल्यांतलो जीव हो जालो वो जालना सैतानागे मरणा पोती मोडली वो मोडना तूं जिखतलो जिखोशना ऑलरेडी जिखलो जेजू तो मेल्यांतलो जीव हो जालना तुका डावट आहा घोडी जिखत घोडी ना जिखत जेजू मेल्यांतलो जीव हो जालो तुगे डावट क्लियर हे झूज हांव स्टार्ट कोशनी म्हणून हांव जिखलो येसो आनी फायट खंय मेळटा कोण फायट स्टार्ट कोशनी म्हणून ते चिंतताय जिखतलो जिखोशना 1 Timothy 6:12 ही आत्यारां कितें एकदम इम्पॉर्टंट तुवें जाण जावपा केसो आत्यार दिला आनी आमकां जाता अरे ही आत्यार ओत्मीक जाल्यार ही आत्यार घेवपाक एकदम कठीण जातली ना 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 दिसती पडटाय ती आत्यारां घेवपाक कठीण दिसती पडनाय ती आत्यार घेवपाक इजी तो म्हणल्यार कितको जातलें तें दिसती पडनाय दिसती पडटा म्हज्यान घेवपा जाता तुका तो आर्म घेवपा जाय ते फॉर्मेलिटीज लायसन्स ते आर्म घेवपाक कितू कठीण तूं घोडये मेळपा देखो ना तितले न्हू तुवें पयशे दी ते आर्म घेवपा जाय तेजे मागीर मेंटेनन्स आहा आनी ते आर्म घोडये तूं उजार देखून करपा ना देवाक घेवपाक इजी कित्याक ते हांव सोत मानून घेता आनी ते फुकट कित्याक देवानी तूं इजी केलां कित्याक ताका जाय तूं बेग बेगीन हात्यार वयलो आनी सैतान मारून काबार केलोलो झूज गरजेचें आनी ते एकदम इजी केसली हात्यार सोत मानून तूं घेता पयले हात्यार बायबल सांगता एफिशियन्स 6:11 आतां तुवें इमॅजिन करपा जाय जेन्ना तुकोडे केसलें हात्यार ना तूं विंगडो आनी कोणा नाका आपल्यागे विंगडेपण दाखोवपाक ते कितें बसोन रावताय जेन्ना तूं बसोन रावता एकल्या धाकल्या भुरग्यान तुका फोंट मारल्यार तूं पोटा तेका लागून फर्स्ट स्टेप जाय तूं उबो रावपाक जाय तर विंगडेपण दांपा जाय हेच मतलब सगळें कितें व्हडल्यांतलें व्हडलें वस्त तुका जाय तें तुगे विंगडेपण दांपोवंक सारकी गरजे वस्त ती जावन आसा पॅन्टाक पट्टो हेच मतलब जेन्ना तूं कालसांव घालता पॅन्ट घालता तुज्यान उब रावपाक जाय जेन्ना तूं उब रावता कोणाच्यान तुका सोंपेपणी उडोवपाक जायना आनी तो पॅन्टाक तो पोटो घालता तें जावन आसा सोत सगळें कितें गरजे हात्यार तूं केसो जाय सोत तूं म्हणटलो म्हाका सोतांनी खूंय मेळटलें आख्खो पवित्र पुस्तक नवे करना जेजू बोवाड वता हांव जावन आसा वाड सोत आनी जिवीत जेन्ना तूं जेजू मानून फर्स्ट हात्यार तुका तूं उब रावता झुजाक जेजू म्हणटा हांव सोत जेन्ना तूं जेजू मानून घेता तूं उब रावता एफिशियन्स 6:14 जॉन 14:6 1 Thessalonians 2:13 जायत जाणां पवित्र पुस्तक आसता ते कांय मेळोना तेंकां सजमना कित्याक तें जीव ह्या जेजू मानून गेलना जेन्ना तूं जीव ह्या देवाक मानून घेता ती कोटेशन चित जाताय ती कोटेशन चित जाल्यार तुका सजमतली की तूं इजी हें हात्यार घेवपाक जेजूक मानून घे जेन्ना तूं जेजू मानून घेता आपशी हो पवित्र पुस्तक जित जाता की तूं इजी हात्यार घेवपाक झूज गरजेचें दोग तीग जाणां सांग
की तू इजी हात्यार घेवपाक कसली प्रॉब्लेम आहा जेजू तू मगे देव सोमी आनी सोडून डार आज मानून घेता एकलोच देव तू जाण आसा सोत आनी सगळें सोत तू म्हाका दाखयतलो आर्गां जेजू सेकंड हात्यार चोय इजी घेवपाक दुसरें हात्यार घे तें तुगेलें शातेक प्रमाणीकपण तुगे शात म्हळ्यार तुगे काळीज म्हळ्यार तुगे सगळें जिवीत तेका प्रोटेक्शन कितें प्रमाणीक नितीवंत तूं म्हणटा हांव कितको प्रमाणीक जातलो हांव कितको नितीवंत जातलो जेजूगे रोगता उदेशी की तूं इजी हात्यार घेवपा जेजून रोगत तुगे पातकां बोगसूं जेन्ना तुगे पातकां बोगसूं जाय तूं प्रमाणीक तूं नितीवंत की तूं इजी हात्यार घेवपा जस्ट बिलीव एंड टेक इट डिफिकल्ट आहा जेजूगे रोगतान मुगे सगळीं पातकां तूं केदो व्हडलो पातकें आनी केदी बुरशीं आसूं तुगे पातकां जेजूगे रोग सगळीं पातकां बक्षिता आर्गां जेजू केन्ना म्हणनाका हांव पातकी म्हाका फावो न्हू हट तुज्या जेजूगे रोगता इसूल कोता ना केदें व्हडलें पातक ना जेजूगे रोगताकीन चड व्हरतें सगळीं पातकां जेजूगे रोगत बक्षिता की तूं इजी तें एक म्हळ्यार सोत मानून घे हांव पातकी काली हांवें व्हडलें पातक ना तूं कोरपा हांवें ती देखून बक्षिली काल पातक केला तू कोरपा हांवें फुडाराक जायत पातकां कोतो न्हू सांपाव सांगता तूं कूड आसपुरांत तूं पातकां करीत रावतलो जेजून कितें म्हळ्यार हें म्हजें रोगत कोराचें रोगत पातकांचें बॉक्सान मेळच्या सोमेस मनशां पासत वारयलां तुजी पासत न्हू तुज्या हाटल्या लोक तेंगे देखून पातकां बॉक्सान तयार आहा आनी तूं पातकी म्हणटा कित्याक तुवें कितें केलें म्हणून जेजूगे रोगतान तुका मानून घे बिलीव कर कित्याक तूं गिल्टी जाल्यार तुका केशें मागणें करूं जायना आनी सोयतान तूं पोत पोत तुगे पातकां उगड आसा चोय तूं बरी बायल तूं बरी दादलो तूं हें मनीस तें मनीस तेका फट कितें हांव म्हूण सांग जेजूगे रोगत म्हाका प्रमाणीक करता आर्गां जेजू रोमन्स 6:14 चोय रोमन्स 3:23 चोय आनी एक चवथी वस्तू जाण जावपा जाय जेन्ना झूज स्टार्ट कोता आनी एक इजी हात्यार तुका देवान दिला मोचे घाल म्हणटा उर्बे बरी तुझा मोच एकदम गरजेचे की ती उज आसता मोळो हात्यार आसा लोकडाची मोच एकदम गरजेचे फास्ट क्विकली तुगे काम करून तेका लागून उर्बे बरी तूं मोचे घाल आनी शुभ वर्तमान परगट कर की तूं इजी हात्यार सारकें सयतानाक काबार करून उडोवपाक लायक जैती करून कोणा गेल्या घरा वसा कितें जालां तूं दुयेंत आहा जेजू तुका पेकयता ना मगे घरा मरे सो प्रॉब्लेम सगळे प्रॉब्लेम तुगे जेजू सॉल्व करता सांगो डिफिकल्ट इजी हात्यार तुका दिलें सयतानाक काबार करून उडोव आर्गां जेजूक हालेलुया एक म्हळ्यार सांग झूज गरजेचें आनी एक हात्यार दिलें तुका इजी घेवपाक आनी झूज करून तें जाण आसा दाल भावार्थाचें तें दाल तें वयर सकयल आसा येद्या रुंद आसता तें हें दाल कित्याक ते उज्याचे बाण मारतात उज्या बाण कितें फोट्यो सयतान सगळे फोट्यो मारता 40 वर्सां तो कसो मरे बरें ना दोतोरा बोले वचोन कंटिन्युअस चॅक करूं तुगे पांयक आनी ते प्रॉब्लम आसलोली हार्टाची तेच जाल्यार तूं 35 इयर्स आसतना वच सगळे बांद उज्याचे मारीत आहा तो एट द एज ऑफ 60 तूं म्हाका जाता त्या हॉस्पिटलांत तूं बेड गेले एकदम बरें कित्याक बेडाचें आसता तूं फायनान्शियल मरे सगळे क्रायसीस जाले संवसारान तूं आनी खंय गिरेस्त जातलो आम शिकलो आहाय तें आमकां काम ना आनी आम फील आनी तूं शिकलो आसलो सगळे बांद त्या उज्याचे भावार्थ जावन आसा तूं सोत मानता देवा गेलो उठोर जेजू सांगलो म्हज्या गायन तूं पेकलो तो करीत जालो तूं ग्रेस जातलोच आर्गां जेजूक पळयत शिराम जालो बेसान बोतलोच एक म्हळ्यार सांग त्या उतराचे म्हाका भावार्थ आहा संवसारागे उतरां काटी कचऱ्या धब्या उडय सगळे फोट्यो भावार्थ कितें सांपोवन सांगता आमगे भावार्थ जें बरयलोलें आसा एफिशियन्स 6:16 कसली प्रॉब्लेम ना हाचेर देव सांगता तें आयक संवसार सांगता तें भायर उडय जेन्ना तुका सासना जिवितां तुका हा रोचणे जोरी आर्गां जेजूक हालेलुया नेक्स्ट पवित्र पुस्तक सांग आनी एक हात्यार घे इजी तें हेल्मेट आतां झुजां वयता हेल्मेट एकदम गरजेचें कित्याक तुका इमिजिएट मारपा जावं तकले माते तेका लागून हेल्मेट घाल म्हणटा आनी तें हेल्मेट जावन आसा साल्वासांवाचें रायट डॉक्ट्रीन तुगेले मनाक घाल आर्गां जेजू कितें सोतमान नाका केसलो मागणी केसलो देवासां सोतमान नाका पवित्र पुस्तकां बरयलें तेंचे सोतमान तुगे दोतोन ओ बुन्यादीची शिंगोण तो रॉंग आहा ऑटोमॅटिक तुगे मागणी रॉंग जातली तेका लागून तूं प्रोटेक्ट कर हें मायंड कितें गायनाका
कित घालपा जाय तितून 2 Timothy 3:16 सांगता देवागे उतर पवित्र पुस्तक बरयला तुगे रॉंग डॉक्ट्रिन आल्यार राइट करूंक इजी डिफिकल्ट पवित्र पुस्तक ओपन करून सोतमान डिफिकल्ट जायत म्हणटाय जेजू गोळे म्हाका पेकयत फॉल्स डॉक्ट्रिन जेजू म्हाका पेकयतलो तेक जाय जाल्यार फॉल्स डॉक्ट्रिन पवित्र पुस्तक सांगना जेजू तुका पेकोवपाक शकता ओ पेकयतलो कित्याक जेजून ऑलरेडी कूड गाव्यांनी भरली चड लेट जेजून तुका सांगो हांव तुका पेकयना कित्याक पेकोवणी ऑलरेडी तयार जाली ताका लागून बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड नॉट यू आर गोइंग टू बी हील्ड ऑर पॉसिबली यू विल बी हील्ड यू आर हील्ड जेजूच्यान ती पेकोवणी पत घेवपाक जायना कित्याक तो पेकोवणी कशें मेलो ताका लागून ती पेकोवणी तेच्यान पत घेवपाक जायना चड लेट जेजू तुका सांगो हांव ही पेकोवणी दिना म्हण कित्याक तिणें ऑलरेडी दिली तूं सतमानांनी घे पवित्र पुस्तक ताका हेल्मेट घाल सॅल्वेशनाचें चिंत सारको पवित्र पुस्तक चिंती ते बाय चिंत देव कितको चिंतिता ते बाय तूं चिंत तूं तुगे ओन शाणेपण गायनाक तितून देवान सांगलां हांव सत मानता एक म्हणल्यार सांग फकत सतमान दोग तीग जाणां सांग झूज गरजेचें आनी हात्यार घेवपाक चड सोंपें दोग तीग जाणां सांग कित प्रॉब्लेम आहाय हात्यार घेवपाक इजी हात्यार घेवपाक आनी एक इम्पॉर्टंट हात्यार तें जाण आसा Ephesians 6:17 तोरसाद पवित्र आत्म्याली तोरसाद जाल्यार एकदम बरें जावपाचें ओ तुमी कृपा नाहा ती कित कोण घेवपाक काय हुंय आहा काय ती तोरसाद पवित्र पुस्तक सांगता ती तोरसाद देवा घे उतर घे ती तोरसाद मार ती सैतानाचेर तूं जाणा तें तोंड तोरसादीचें आनी तुगेलें तोंडा सेम मिनींग आहा स्टोमा तुगे तोंडा स्टोमा म्हणटाय आनी हे तोरसादी तोंडाक स्टोमा म्हणटाय सेम उतार केलें तें दोनीकूय जेन्ना तूं उलयता हें तोंड तोरसादीचें तूं तें कॅन्सराक थोपिता ते डायबिटीसाक थोपिता ते फायब्रोइड्साक थोपिता ते थोपिता आनी तो सैतान पळोवन वयता देवागे उतर घे मारीत राव तोरसादी तुका दिसता कांयच जायना म्हण म्हाका व्हिडियोज आहाय ते मेळत थिंग सगळे चॅटिंग कोताय तेंचे बोलेक आनी जेन्ना ते जेजू नांव काडटाय ते म्हळ्यार चोय मातशें राव तें नांव काणाका आनी कितें उलय तूं जाणा जेजू नांव आनी ती कोटेशन म्हळ्यार कित्याक तेंच देवागे उतर ती तोरसाद सगळें तुगे वायट जाता तें तोपून मानी बार करून सगळ्यांक तुका सद्दां कांयच जायना थोड्या दिसांचो कितू इफेक्ट येता तुगे लायफान घे ती कोटेशन उठ सकाळी मारीत राव ये खूड पवित्र मंदिर ये खुडी केसना दुयेसना ऑल स्पिरिट्स ऑफ इन्फॉर्मिटी आउट इन द नेम ऑफ जीसस जेचे गायनी हांव पेकला जेचे रोगतान मागे पातकान धुयले हांव प्रामाणीकपण देवाचें थँक यू जीसस मारीत राव उतरा थोरसाती झूज तें आनी तें झूज एकदम इजी जाय दुयेंस तुगे काळपा तूं हुंय दोतरां बोले गेला लायनी रावला आजरान पयश मोळे बेश्टे मोळे तें जायत म्हणटा हांव गोरीब आहा जेजू गोरीब जालो तूं ग्रेस साबा तुगेलो देव जावन आसा मालीक आख्खे पृथ्वीचो आनी तूं गोरीब म्हणा तुका पयश नाय जायत 20 रुपयान 8 रुपयान तूं ग्रेस कित्याक तूं देवा गेलो पूत ती ग्रेस काय दिसची पडण्याच्या संवसाराचो दिसची पडटे संवसाराचो फकत सत मान आर्गा जेजूक तुगेलो बाप आख्खे पृथ्वीचो मालीक संवसाराचो न्हू संवसाराचो की तूं ग्रेस काय आहा आनी एक नखेता की तूं मीन आहा म्हज्या वयस एक उमके एरिया मडगांवचे येयले कोट्यान पयशे हिंगा आनी तेंगे सगलो मालीक तुगेलो बाप सर्गीचो केन्ना म्हणका हांव गरीब हांव सदां ग्रेस थँक्यू जीसस हांव सदां ग्रेस लो मुगे पर्सां कितू पयशे थँक्यू तुगे पर्स उक्ती केल्या गोळे मूस येता थेर पासून तूं म्हणीत राव कन्फेस इट्स अ फेथ भावार्थ इट्स अ फायट देव सांगता जायना देव सांगता जालें जेन्ना तूं म्हणीत रावता सगळे गुण तूं घेतले पयशे हाटी वचो आनी पयशे तुका एट्रॅक्ट जातले कोण सडनली बिझनस दितलो कोण पयशे दिलो तो दीत रावतलो आर्गां जेजूक आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट एफिशियन्स 6:18 बाय प्रे ऑलवेज कंटिन्यूअस मागणे करीत राव कित्याक तूं कंटिन्यूअस मिलाग्रे मेळो एक मिलाग्री घेवन ओकबर गोट नाका आनी जायत मिलाग्री आय तूं मिलियनर आसपास वयतना तुगे पांय गरीब जाला तेगे शापाय गरीब जाला आनी तेगे शापाय गरीब जाला आनी तेका लागून तूं गरीब सगळें तुगे चोरलां बायबल सांगता सगळें तूं मेट्टोलेंच तेका फायट करीत राव हांव चड ग्रेस माय नेम इज इन द फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थँक यू जीसस
ओय ताळे पेटयात वयर मार एम हाय कर ना म्हाका 10,000 मेळटालें जॉब आज 15,000 मेळ्ळें एकदम जातालो कितें उलयता केसो इसूल कोत्ता गे देवा 15,000 मेळटाले 20,000 मेळ्ळे 20,000 चोर पोतिता देवा म्हाका तूं 20,000 मागता तूं कित्याक मागना देवा मोको इतू पयशे तो जुरू जाता 1 लाख म्हयन्या सोतमान एक म्हळ्यार सांग सोतमान एक म्हळ्यार सांग सोतमान दोग तीग जाणां पूण सांग जस्ट बिलीव वोय मुगे देव बरो देव आनी तो मोग कोता आनी म्हाका कितें जाय तें दितलोच आतां पवित्र पुस्तकां पोरमण चोयल्या आनी संवसारा रितीन चोयल्या सगळें ऑपोजीट संवसार चिंतिता आवयस बेसांवान बरो इतू कठीण आनी शिराबा पोंद आहल्यार एकदम इजीशें तें इजी आनी बेसांवान पोंद येवपाक एकदम कठीण पवित्र पुस्तकां पोरमण ऑपोजीट शिराबा पोंद वचोंक एकदम डिफिकल्ट तूं हें जाण जाल्यार तुझे शिरा भिवून तू गरीब जावन सगळ्याटी हारपा एकदम कठीण आनी जैती वचून जिवीत चलपा एकदम इजी आर्गांचे चूक एक म्हळ्यार सांग झूज गरजेचें आनी सगळीं हात्यार इजिली मेळटात ताका लागून म्हगे लायफ जैती वच थँक्यू जीजस म्हण एक कोण देंवलो आनी हांव दोतोरा वचून मेळ्ळें एडमीट जा म्हणपा लागलो एडमीट जालें 3 दीस दवरलें वेट घालपा जाय म्हणून वेट घालो आनी म्हाका 4थ्या दिसा तेणें धाडलें घरा म्हाका येवपा जायना दोतोर म्हळ्यार म्हाका तालवीक जाला हें केश जातलें तूं 10 दिसांनी बरो जातो म्हणपा लागलो 10 दीस जाले 15 दीस जाले भिंजा येतलो कांय जायना वखदां खायले लागनाय मुगे पूत मागीर म्हणपा लागलो माय हांव कोणा फास्टोरा आपयता ताका मातशी मागणी करूं आपय रे बाबा अशें म्हळें आनी येयलो आनी मागणी केलें आनी तेणें कितें सांगिल्लें हे पुतोर तूं एक्साम बेडेचेर न्हिदपा ना सारकी बरी जाली जेजूच्या रोगतान अशें म्हणून चीत म्हणपा लागली दिसा सावन न्हिदलें ना आनी सगळें मुगे बरेंपण जाय जिवितां येयलां आनी बरें जालां काय हांव देव बरें करूं संडे आमकां हिंग येवपा जायते अडचण पडली म्हजी माय आमगेर येयली आनी तिच्यान चलोंक जायना जालें अकस्मात आमी सगळो प्लॅन केल्लो येवपाक पूण तिचे लागीं चलोंक जायना जालें मागीर ब्रादराक फोन मारला तिचे प्रे केलें आनीक मागीर म्हणपा लागली सुमरा दिसता म्हूण जेजूक हांव आर्ग आनी मोहीम दिता आनी पास्टराक हांव थँक्यू म्हणटा 2 म्हयने जाले म्हणजे तकली फाटून म्हाका ढुकळून प्रेस करून उडयता अशें दिसतालें आनी आज कोणाक सांगला म्हाका दोतोरागेर वच म्हणटलें हांवें कोणाक सांगला हांवें जेजू सांगलें तुवें म्हाजे फातर काट्या मुकूट तुजी तकलेक घालून गेला आनी त्या गायानी म्हजी तकली बरी जाली देवा आर्ग name of Jesus because of you not because of me because of you that's all Jesus thank you for the mighty power of God and blessed in Jesus चेड्या असून म्हयने कंप्लीट जाताय काजरा पयलीं मुगे घोवा दोतोरान सांगलोलें की ते भुरगें जावपाना म्हूण सांगलोलें आनी तेसो मागीर तो मुगो काजर जालो आनी तो जेजूचे इतलो भावाक धरपा लागलो आनी पास्टरान एक दीस टिचींग दिलें की दिश्टीपणां आसलेले संवसार आसा तितून आमगे सगळे मिलाग्री दवरलेले आसाय म्हणून आनी तो सदां हेच पावटान ते जियेतालो आनी सदां दीस रात उठ्ठा आसतना तो चिंतालो की खाटीचेर आपल्यागे चेडो आसा इतलो विस्वास आसलेलो ताका आमगे सदां आशा आसलेली की आमकां चोडू जाय म्हणून पूण देवागे येवजण पोरमोणे देवान आमकां चेड दिला आनी देवागे येवजण तेजी जिवितां हांव म्हणून देवा आर्गां दिता थंडी स्टार्ट जाली आनी तो तोकली बी सारको जमनीचे मान तें कितें जाता म्हण कोणाक कितें घाल तितलें तो वॉमिटींग करीत रावतालो सारको मागीर हांवें ब्रदराक फोन मारलो तेजे बाबाचे प्रे केलो आनी मागीर तो वॉमिटींग बी करपाक बंद जाला आनी तेगे थंडी गेली आनी तो सारको बरो जाला हांव आर्गां दिता आनी वाखाणटा जेजूक हे पास्टराक हे बरे पास्टराक तूं फाव केलो हांवें जायते पास्टर चयलाय जायती प्रिचींग चयलाय पूण एसो पास्टराक प्रिचींग हांवें आख्या संवसारांत चयलाय हांवें इंटरनॅशनल अमेरिका सायलो चयलाय जायते इंटरनेटाचेर चयता जायते टीव्हीचेर प्रोग्राम चयता पूण हे पास्टराक टिचींग हांवें खंय चयलो ना वो तुमकां सांगना तुमकां हे म्हणजे बरें मागणें करूं जाय जाल्यार तुमकां ना तुम कराय तुमगे प्रॉब्लेम तुम सॉल्व कराय दिस इज तेगे घोव पिवन खूब त्रास करतालो चेडो चाकर मारून पूण प्रेयर केले ते दिसान ते सांगता आपल्या घरात शांती येयल्या आनी सगळें बरेंपण येयलें देवा ते आर्गां दिता थँक्यू म्हणटा जेजूसाक